नमस्कार, म्हजें नांव श्रुतिका श्याम शेटये। हांव कोरगांवचें आनी म्हज्या मिस्टराचें नांव एडवोकेट श्याम शेटये। आतां आमकां खबर आसा की जिल्ला पंचायत इलेक्शन आसा। अरांबोल सीट महिला खातीर केल्लो आसा। त्याच्या खातीर म्हाका इंट्रस्ट येयलो की आमकां एक अशी संदी मेळ्ळी की महिला सीट आसल्या कारणान इलेक्शन लडोवपाक म्हाका इंट्रस्ट येयलो। अरांबोल जिल्ला पंचायतान कोरगांव पंचायत, अरांबोल पंचायत, पालया पंचायत, केरी पंचायत अशे 4 पंचायती येतात। गांवांतल्या लोकांनी तशेंच 4 पंचायतींतल्या लोकांनी म्हाका फूल सपोर्ट दिल्लो आसा की तूं हे इलेक्शनाक फुडें येवचें आनी तुवें इलेक्शन हें लडोवचें। कोरगांव पंचायतीन भरपूर मतदान आसा। त्याच पद्दतीन हरमला, पालये, केरी अशे सगळ्या कडेन मतदान भरपूर आसा। तेन्ना सगळ्यांचे लोकांचे म्हाका फोन येवपा लागले की तूं आतां फुडें सर आनी इलेक्शन कंडक्ट कर म्हणून। सगळ्यांचो सपोर्टूय आसा म्हाका। कोरगांव पंचायत तुमकां खबर आसा की हांव शेटये ग्रूप ही कंपनी चलयतां आनी म्हाज्या कंपनीच्या अंडर एक 50-60 भुरगे म्हाजे कडेन कामाक आसा। आनी त्याच पद्दतीन फुडें म्हाका आनीक 150 लोकांक सुमार म्हाज्याच कंपनीन कामाक दवरपाचें आसा म्हणून हांव प्रयत्न करतां। आनी हांवें स्टार्टअप कंपनी सुद्दां ओपन केलेली आसा। शेटये ग्रूप ही क्रिकेट टीम सुद्दां आमची आसा। गेल्या वर्सा पासून आमकां विजय मेळ्ळो आसा। आनी तशेंच प्रत्येक गांवांनी ही टीम तयार करपाची आमी प्रयत्न करतले। आतां आमच्या भुरग्यांक हांगा खेळपाक असो बरो ग्रावंड ना, तेन्ना सगळे कडेन आमी हो ग्रावंड बरो तयार करपाक ह्या भुरग्यां खातीर आतां आमचे सगळे जाणटे लोक आसा तांकां हेल्थाचो इश्यू आसता, कितें आसता, सो तांकां आमकां हेल्थ कॅम्प करून आनी सगळीं जाणां मेळून आमी तेंची हेल्थाची कॅर घेवपाची आनी तांकां बरें आयुश्य दिवपाचें। आनी महिला वर्गांक आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पळय, तांचे ते सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तेंची रेजिस्ट्रेशन करपाक किंवा तेंचे प्रोडक्ट जे पळय आसा ते आमचे सगळे गोंयभर करपाक, नांव सगळे गोंयभर पावपाक आनी तेंचे प्रोडक्टूय गोंयभर पावपाक हांव प्रयत्न करतलें। आतां आमचे भुरगे जे पळय आसा तांकां लायब्ररी एक आमकां घडोवन हाडची आसा की तांकां जेणे करून फुडें तेंच्या शिक्षणा खातीर उपयोग जातलो। नॉलेज वाडोवपा खातीर तांकां फुडें वचून नॉलेज वाडोवपा खातीर आमकां ती एक लायब्ररी करपाची इच्छा आसा। आमच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक गांवांनी एक लायब्ररी करपाची इच्छा आसा। एक तशेंच म्हज्या मनान आसा की एक आमचे सगळे जाणटे आसा तांकां एक सांजचे वेळार एक फिरपाक अशें पार्क करपाचें। 4 पंचायती आसा पळय तेंच्या अंडर स्कुलां आसा, तांकां नवीन टॅक्नोलॉजी कितें आसा पळय तेच्या पद्दतीन त्या भुरग्यांक फुडें शिक्षण दिवपाक हांव प्रयत्न करतलें। हांव विनंती करतां की म्हाका 4 पंचायतींनी सपोर्ट केल्लो आसा, त्याच पद्दतीन म्हाका फुडें सपोर्ट करून तुमी निवडून हाडपाचें। गांवाचो विकास करपाक सगळ्यांनी मेळून हातभार लावपाचो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.